प्रिशा भाव भयणीनो, पातकी आनी निरपराधी, मुनसुबीदार आनी खास्त हे सगळे आमी आयज ह्या वाचपांनी आयकलां. पयलें वाचप आख्खी व्हडली काणी सुजानाची आनी कशे भाशेन हे दादले जे उतार पिरायेर पावलोले वो म्हातारे जाल्ले आनी जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली मुनसुबीदार जावपाक, ते कशे भाशेन आपणाचो फायदो काडपाक सोदताले आनीक निरपराध्याक तांणी अपराधी केली आनी शेवटाक तेच फणान पडले. ही काणी आख्खी आमी आयकल्या. तशेंच कशे भाशेन जेजून ही पातकी वस्तुरी आसली जी खरेपणी पातकान सांपडलेली, तिचे सवें कसली वागणूक केली हे आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकलां. भाव भयणीनो, आयज आमची परिस्थिती असलेच कितें जाल्ली आसा काय? जे भाशेन आमचे कोर्ट आसात, केसी चलतात ह्या दिसांनी, भोव करून ज्यो फॉल्स केसीस आसात आमी ह्या दिसांनी पळयत आयल्या. आमची गोंयांत अशें घडलेलें आहा, जे एक्टिविस्ट आसात तांचेर फॉल्स केसीस आनी गोवाय दिवपीय आसात. असल्योच काणयो जी आतां काणी ही व्हडली काणी ते दोग जाण म्हाताऱ्यांनी सांगली, घडून सांगली, ते भाशेन घडून सांगलेल्यो काणयो आसात. वेलसांव हांगासर जरी तर हें जालां जाल्यार सांगे एक भुरगो कसो कावन्सिलर आसा जो सदांच असले मुद्दे उबारता आनीक लोकां वाटेन उलयता. ताचेरूय कालच्या दिसाक असलीच आनीक एक केस घातली. आनी ह्या दिसांनी मोस्ट फेमस राहुल गांधी, कोणाच्या सरनेमाक लागून ताका काडून पार्लमेंटांतलोच भायर उडयलो. भाव भयणीनो, ह्यो सगल्यो असल्यो केसी आसा त्यो आमकां दिसती पडटल्यो. आनीकूय घडये आतां केसी जातल्यो असल्योच फॉल्स केसीस, जंय जांच्या हातान जबाबदारी दिल्ली आसा, मुनसुबी दिल्ली आसा, पदवी दिल्ली आसा, आपणाक जाय तें करूंक मेळना देखून असल्यो फॉल्स केसीस घालतात. जशे भाशेन ह्या दोग जाण म्हाताऱ्यांनी सुजानाचे सुरोपायेची आपणाक फायदो काडूंक मेळना देखून तिचेर हे पजडपणाचें पातक वो पातकाची ही बेस्तीच एक कंप्लेन घातलें. शेवट आमी पळयला. हो शेवट जावपाक कारण आसा. हो शेवट जावपाक पयली सुवातेर थंयसर एकलो तरणाटो आसा दानियल नांवाचो, आनी ताचे सवें देव आपलो पवित्र आत्मो जागयता. म्हणटच पवित्र आत्म्याचे विरेत हें जावंक ना. तशेंच ते दुसरे लोक जे आसले, इतले लोक जे कायद्या प्रमाणे सुजानाक मरणाची फर्मण मारूंक वेताले, पूण वेता आसतना दानियेलान तांकां विचारलें ते भाशेन, इज्रायेलितांनो, तुमकांय मातूय गिन्यान ना? आयज आमचेय मदले असले जायते मनीस जाल्ले आसा, गिन्यान ना तांकां आमी म्हणटा ते भक्त जाल्ले आसात. जे कोण पदवेंत आसात, ज्या कोणाच्या हातीन मुनसुबी आसा, तांचे भक्त जाल्ले आसात. भोव करून जेन्ना ही खास्त ज्या कोणाचेर ते आड आसात तांचेर पडटा, आनी त्या पासत ते सोत आसा ते उलोवचे बदलेक फोट आसा ताचेच बराबर वेतात. जाल्यार तांचें मन दानियल प्रवाद्यान जेन्ना उक्तें केलें तेन्ना ते आयकून घेवपाक तयार आसले. भोव करून हे जे मुनसुबीदार आसले, जो तांचो एक पॅनल आसता, तांणी म्हणलें, यो तूं आमचे बराबर बस आनी तूं सांग आमकां, चवकशी कर. आनी चवकशी केल्या उपरांत तांची फोट सांपडली. आनी फोट सांपडल्या उपरांत जी खास्त ते सुजानाचेर मारूंक सोदताले, म्हणजे मरणाची खास्त करूंक ना त्या पातका पासत, जाल्यार ह्या मनशांचेर तांणी केल्लें पातक सांपडावन तांचेर ती खास्त पडली. जरी तर अशें पवित्र पुस्तकान घडलां जाल्यार भाव भयणीनो, आतांय घडटलें. जे कोण असल्यो फॉल्स केसीस घालीत रावतात आपले पदवेक लागून, तांच्या हातान आयज पदवी आसा, मंत्री जाल्ले आसात, प्रधानमंत्री जाल्यात, वो वेगवेगळे तरेचे मंत्रीपण तांच्या हातान आसा, आनी आपणाक जाय तेंच करपाक सोदतात, जाल्यार तांचेरूय असली खास्त रावता. पूण दुसरे वाटेन बोगसण्याची खबर आमकां मेळ्ळ्या.
कुशीन सरून गेले ते जे कोण पातकी असले ते तुमचे मदले कोणाक पातोक ना तांणी तिचेर पयलो फातोर मारचो. जेजून म्हणूंक ना तिणें पातोक केला खास्तीचें फर्मण तिचेर मारी नाका तशें म्हणूंक ना, पूण जे कोणें पातोक करूंक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. पूण जो कोण आपली चूक मानून घेता, ही ओस्तरी आपली चूक मानून घेवन त्या नितीच्या जाग्यार कशी थंयच उबी रावली, जाणा जावन वय हांवें पातोक केला, म्हाका ही खास्त फावो. पूण असल्या वेळार ती आपली चूक जेन्ना मानून घेता तेन्ना जेजू तिका दया दाखयता. हांवूय तुजेर खास्तीचें फर्मण मारिना, कित्याक जेजून जे भाशेन सांगलें तुमचे मदल्या ज्या कोणाक पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. जेजूच्यान मारपाक जातालो, पूण जेजू तिची काकलूत करता आनी तिका होच काय बरो संदेश दिवन धाडटा, चल वच, ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. भाव भयणीनो, आमकांय सगल्यांक पातकान पडटात तांकां हो संदेश, ह्या फुडें आनीक पातोक करिनाका. देव बोगसूंक तयार आसा. तशेंच संदेश जी कोण दोळे उक्ते करूंक सोदिना, तोंड उक्तें करूंक सोदिना आनी निरपराध्यांचेर फर्मण मारीत रावतात, आनी निरपराध्यांचेर फर्मण मारलां तें पळोवन एक एंटरटेनमेंट कशी जातात, असल्यांकूय एक शिटकावणी. जी कोण चुकीचें फर्मण मारतात तांकां शेवटाक ताच्याहून आनिकूय पास्ट असलें फर्मण पडटलें. तर आयच्या दिसाक आमी देवाचे नितीक उलो मारुया. आमचे भोंवतणी जें घडटा तातूंत आमकां न्हीद दी म्हूण. बो करून जे कोण चुकी विरीत निरपराधी आसुनूय तांचेर बोगलांटां घालून आयज केसी थापलेल्यो आसात तांचे पासत मागुया. जे भाशेन दानियल प्रवाद्याक उपजोवन देवान सुजानाक निवारली, ते भाशेन हे जे आमचे एक्टिविस्ट आसात बो करून, जे कोण सोत उलयतात, जे कोण चुकी आसात त्यो सारक्यो करपाक सोदतात, आमचो देश एके भाशेन वाटावंक सोदतात, असल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. निरपराधी सुजानान देवा लागीं मागलें, देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवान तिका वाटायली मरणांतली आनी लोजयेंतली. आमचेय जण एकल्याचें जिवीत बो करून जांचेर फॉल्स केसीस घातलेल्यो आसात आनी जांकां एके भाशेन जिवे आसतनाच मरणाक पावयल्ले आसात, तांकां देवा लागीं उबारून आमी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर